नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर माय मोगाचो येवकार। हांव गौरीश परब आवणकार तुमकां सगळ्यांक बरी सकाळ आवडता आणि सकाळच्या ह्या मुखेल खबरांक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं नजर मारया हेडलायन्साचेर। 2017ची पुनरावृत्ती जावपाच्या भंयान निकाला दिसा काँग्रेसीचे उमेदवारांक हॉटेलांत लिपोवपाची दवरपाची तयारी। गोंयांत काँग्रेस, पंजाबात आम आदमी पक्ष जाल्यार उत्तर प्रदेशात भाजपाची सत्ता येवपाची शक्यताय वेगवेगळ्या सर्वेक्षण एजन्सीचो अदमास। राज्य सरकारान वैजकी महाविद्यालयाचो आंकडो वाडोवपाची आसा गरज। भाजपाचे भलायकी विभागाचे समन्वयक डॉ. शेखर साळकार हांणी केले व्यक्त मत। वेंचणूक आयोगान केली गोंयची मतमेजणी केंद्रां जाहीर। गोंयांत जेनेरीक वखदां विकपी केंद्रांचो आंकडो वाडपाची आसा गरज। डॉ. शेखर साळकारान उक्तायलें मत। विधानसभा वेंचणुकेच्या निकाला दिसा 2017ची पुनरावृत्ती जावपाच्या भंयान काँग्रेस आपल्या उमेदवारांक हॉटेलांत लिपोवपाक दवरपाक योजिता अशें सूत्र सांगतात। आमदार कोणाचे येव, भाजप जैतिवंतांक फोडून आपले सरकार घडयतलो अशी चर्चा सगळी कडेन जाता। म्हापशा काँग्रेसीची तांच्या उमेदवारां वांगडा एक म्हत्वाची बसका जाली। काँग्रेसीन आपल्या उमेदवारां वांगडा एकठांय रावपाचो आनी भाजपाक तेंको न दिवपाचो असो सोपूत घेतिल्लो। ह्या सोपुताचें कितें जालां असो प्रश्न आतां उपरासला। आमच्या वांगडा फोन लायनीचेर आसा गोमंतकाचे रिपोर्टर सुशांत कुकडेकर। सुशांत, हॅलो सुशांत। सुशांत, काँग्रेसीन आपल्या उमेदवारांचेर नजर दवरपा खातीर एक पाऊल उखल्ला आनी सध्या उमेदवार खंय आसा तें खबर आसा? सद्याक तांचे उमेदवार तांच्या घरातच आसात। तांचे अजुनूय हॉटेलात हे जावंक ना, पण आज विरोधी पक्ष फुडारी दिगंबर कामत हांचो वाडदीस आसा आनी त्या वाडदिसा निमतान त्या आज एक पार्टी दवरपाचे आसात हे सगळे उमेदवारां खातीर, आनी त्या पार्टेक थारतले की ह्या उमेदवाराक खंय दवरपाचे। हाजे कारण अशें कळटा की कांय उमेदवारांक भाजपाच्या कांय मंत्र्यांनी कॉन्टॅक्ट केल्ले आसात असो आरोप ह्या पयलीं आमचे गिरीश तोरणकार हांणी केल्लो। अजुनूय तांणी थरयिल्ले जरी आसले तरी हॉटेल खंयचे तें अजून कांय कळोवंक ना। सो आज तांकां उत्तर गोंयांतल्या खंयच्या तरी एका हॉटेलांत शिफ्ट करतले अशें कळटा। देव बरें करूं सुशांत। आता वळ्यात फुडल्या खबरांकडे। वेगवेगळ्या सर्वेक्षण एजन्सींनी केल्ले एक्झिट पोल सर्वेक्षणा प्रमाण गोंयांत काँग्रेस, पंजाबात आम आदमी पक्ष जाल्यार उत्तर प्रदेशात भाजपाची सत्ता येवपाची शक्यता आसा। पळयात वेगवेगळ्या एक्झिट पोलाचो गोमंतक टीव्हीन केल्लो हो खासा नियाळ। येवपाची शक्यताय दिसता। तृणमूल मोगोची युतीक 2 ते 4 मतदारसंघांनी जैत मेळपाक शकता। हे एक्झिट पोलात आम आदमी पक्षाक 2 सिटां मेळपाचो अदमास उक्तायला। 5 ते 7 अपक्ष उमेदवार वेंचून येवपाची शक्यताय सगळ्या एक्झिट पोलात आसा। पंजाबात काँग्रेस 19 ते 31 सिटां जाल्यार आम आदमी पक्षाक 56 ते 80 सिटांचेर जैत मेळपाची शक्यताय आसा। अकाली दल 7 ते 11 कडेन जिखतलो असो अदमास आसा, जाल्यार PLC आनी भाजपाचे 5 ते 8 वेगवेगळ्या मतदारसंघांनी वारे आसा। उत्तर प्रदेशात मात भाजपाच सत्तेर येतली अशें सगळेच एक्झिट पोल सर्वेक्षणांत दिसता।
उत्तर प्रदेशात भाजपाक 220 ते 260 जाग्यार जैत मेळपाची शक्यताय आसा. जाल्यार भाजपाचो मुखेल विरोधक अखिलेश यादवाच्या समाजवादी पक्षाक 130 ते 156 सिटाचेर समाधानी जावचे पडटले. बहुजन समाजवादी पक्ष 12 ते 22 सिटांनी जिखतलो जाल्यार काँग्रेसीक 4 ते 15 सिटांनी खोस मानून घेवची पडत काय कितें अशें सगळ्याच सर्वेक्षणांत दिसता. उत्तराखंड आणि मणिपुरात काँग्रेस आणि भाजपाची जिखपाची खर सर्त आसा. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. मेर्शे वाठारांतल्या भंगार अड्ड्याचेर वचून पोरणे गोंय पुलीस तांकां पिट्टात, गाळी घालतात आनी हफ्तो घेतात असो आरोप कांय भंगार अड्डेकारांनी केला. पुलिसाचे हे कृत्य बेगोबेग थांबोवचे अशी मागणी एका निवेदनात बरोवन कांय भंगार अड्डेकार सोमारा पुलीस महासंचालकाक मेळ्ळे. पुलिसांनी केल्ली सतावणूक बेगोबेग बंद करिना जाल्यार मानवी हक्क कायद्या अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालयात वतले अशी शिटकावणी ह्या वेळार तांणी दिली. ज्या पोलिसांकडेन एक सर्वसामान्य मनीस मदतीचो हात फुडें करता त्याच पोलिसान एका सर्वसाधारण कामगाराची सतावणूक केल्ल्याचो प्रकार ओल्ड गोंयांत घडला. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण मेर्शेचो वासू नायक हो एक कायदेशीर भंगार अड्डो चलोवपी मनीस. शेनवारा 5 तारखेक वासू नायक हाच्या भंगार अड्ड्यार काम करपी एका कामगाराक ओल्ड गोवा पोलिसांनी अचकीत पोलीस स्थानकात व्हेलो. ही गजाल कामगारान वासूक सांगले उपरांत वासून आपल्या इश्टाक घेवन पोलीस स्थानकात धांव मारली. माझे बिझनेस स्क्रॅपर बॉटल सप्लाय करता. ते 5 तारीखमध्ये लेबरान घेवन गेले. मागीर ते लेबर आमकां फोन केला म्हणून आमी गेले थिंगा पोलीस स्टेशनाक गेला. माझे फ्रेंड म्हणून दोनूक गेले आमी थिंगा. मागीर ते थिंगा थिंगा कॉन्स्टेबल आसले तेका मेळलेले आमी. ते मागीर थिंगा सांगले PI ना म्हणले. मागीर ते दोनाक PI येयलोलो. मागीर आमी PI विचारलेले. मागीर कितें सांगलें ते आमचे लेबरान तुमी हाडलेले म्हणून. तो PI कितें म्हणलं समीर पळयतालो पळय म्हणलें. मागीर आमी समीराक कॉल केल्लेले. तो डायरेक्ट गाडी सोदतालो आमकां म्हणून. मागीर तो येयलो 4:30 येयलो. मागीर तो आमचे जुली साहेब स्टेशनार ड्युटी हाडलेलो. ते टायमान तो 4:30 येयल्लो. तो डायरेक्ट येवन भितर आपण ते डायरेक्ट मारपाक चालू केला म्हाका. मागीर तो ते टायमान जुली साहेब आसलेलो. मागीर ते म्हाका सेव करपाक ते कित्याक मारताले म्हणून हे करपाक तेकाय तो फूल पिन टायट येयल्लो. तेकाय मारला. मागीर तो जुली साहेब म्हाका सेव करून तो भायर दवरला. ओल्ड गोवा पोलीस स्टेशनांतल्या हेड कॉन्स्टेबल आणि ASIक सस्पेंड केल्ल्याची बातमी फामाद जाले उपरांत इंटरनॅशनल ह्युमन रायट्स सोशल जस्टिस कमिशनच्या ऐश्वर्या साळगावकारान ह्या घडणुकेची दखल घेतली. नमस्कार, हांव इंटरनॅशनल ह्युमन रायट्स सोशल जस्टिस कमिशन ऐश्वर्या साळगावकर, ऑल इंडिया प्रेसिडेंट वुमन्स विंग. शेनवार दिसा एक इन्सिडंट घडलो ओल्ड गोवा पोलीस स्टेशनाचेर. आणि ओल्ड गोवा पोलीस स्टेशना वरसून एक न्यूज व्हायरल जालो की 2 जाणांक सस्पेंड केले म्हणून. तितून एक HC म्हणजे हेड कॉन्स्टेबल आणि एक ASI हेका सस्पेंड केले म्हणून पुलीस डिपार्टमेंटांसून. सो एक्चुअल मुद्दो जो आसा तो मुद्दो थंयच उरलेलो आसा. आणि ज्या ASIन ज्या मनशाक सपोर्ट केला म्हणजे जे विक्टीम आसा तांकां सपोर्ट केला, सपोर्ट करून सुद्दां म्हणजे प्रोटेक्ट केला. एक्चुअल ते प्रोटेक्ट करून सुद्दां ताका थंयसर सस्पेंड केल्लो आसा. वासू नायक त्याच्या घरा कडेन तेजो स्क्रॅप अड्डो आसा जो लिगल आसा, जो GST पे करता, गव्हर्मेंटाचे जे कितें ताका रिटर्न फायल करपाक सगळें पे करता तो. हे करून सुद्दां तेज्या घरा कडेन अननोइंगली सकाळ फुडें 7 सुमार पुलिसांनी तेज्या कामगाराक उखलून हाडलो 7 सुमार. आनी ते बीन कसले हे ना, तांकां इंटिमेशन लेटर ना जावं कितेंच ना. सो अंडर प्रिव्हेन्शन एक्टा प्रमाणे तेंच्यांनी उखल्लो जो पुलिसांक रायट आसा अशें प्रिव्हेन्शन एक्ट सांगता. हे घडणुकेविशीं कागाळ लेगीत नोंद केल्ल्याचें साळगावकारान सांगलां. सुप्रीम कोर्ट लॉ FIR फर्स्ट देन इन्व्हेस्टिगेशन आणि ती बीन विथीन 24 hours जावंक जाय आसली FIR, पण अजून ताका कांयच जाली ना. सो आमी डिमांड करता की FIR इमिजिएट जावपाक जाय आनी ताका अरेस्ट करपाक जाय. कमिशनान घातला आणि स्टेट पोलीस कंप्लेंट ऑथॉरिटी पेंजीम हांगासर दिल्ले आसा. सो आमी ही केस जी आसा ती वयल्या लेवली पर्यंत खेळटली. वेळ जर पडलो, जर हांगासर आमकां न्याय गावना जाल्यार आमी हायकोर्टा पर्यंत वयतली. वेळ जर पडले थंयसरूय जर कितें जर आमकां न्याय गावना जाल्यार आमी सुप्रीम कोर्टा पर्यंत वचपाची तयारी दवरलेली आसा. इतले मजगती चल्ला तें सामकें चुकीचें तशेंच बेकायदेशीर हाची जाणविकाय घेवन ह्याच पोलीस स्टेशनांतल्या आनी एका पोलिसान मारपेट थांबोवपाचो यत्न केलो खरो, पूण ह्या PIन ताकाय बडयलो.
हे घडणुकेचेर खर कारवाय जावची आणि कांयच गुन्यांव नासतना बडयल्ल्या आणि बडतर्फ केल्ल्या त्या पुलिसाक जाता तितले बेगीन न्याय दिवचो अशी मागणी ह्या घडणुके वेळार हाजीर आशिल्ल्या वासूच्या इश्टान केल्या. आयज आनी आतां आमकां जस्टीस जाय. हिंगा एक दोन जाणांक जस्टीस. एक जुलियन सायजाक ते बेश्टे सस्पेंड केला, तो ही इज अ इनोसंट पर्सन. आनी दुसरो वासू, ताका आमी जस्टीस मागता बिकॉज वॉट हॅज हॅपन्ड इज टोटली गुंडागिरी इन द पुलीस स्टेशन. नोबडी इज अलाउड टू टेक एक्शन. कितें आसा कोर्ट पळयतले, नॉट दे आर नॉट नोबडी टू जज. गोंयचे बरेचशे विद्यार्थी दोतोरकीचे शिक्षण घेवपाक भायर वतात अशें दिसून येयलां. युक्रेनात लेगीत गोंयचे विद्यार्थी दोतोरकीचे शिक्षण घेवपाक गेल्ल्याचें चित्र हालींच स्पश्ट जालां. ते खातीर राज्य सरकारान वैजकीय महाविद्यालयाचो आंकडो वाडोवपाची गरज आसा अशें मत भाजपाचे भलायकी विभागाचे समन्वयक डॉक्टर शेखर साळकर हांणी व्यक्त केलां. दक्षिण गोंयांत वैजकीय महाविद्यालय बांदपाचो सरकाराचो ह्यान पयलीं प्रस्ताव आशिल्लो. ते खातीर ह्या प्रस्तावा विशीं परत सरकार विचार करप म्हत्वाचें आसा अशें मत डॉक्टर साळकर हांणी व्यक्त केलां. ते भाजपा कार्यालयांत घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेंत उलयताले. See, it is actually surprising that so many students were there. I think nobody has imagined that इतके भुरगे आमचे भायर शिकता आसतले म्हणून. पण now if so many people are going outside, then I think there should be more private colleges or government should invest more in the medical colleges in each district. Government has a plan that each district should have one medical college. It may be a private, it may be a government. And itke burge jar bahir are, like Goa only, I think there are some 500 students in South there. That means one more medical college can suffice. So South Goa चे आमचे जे medical college चे जे एक ह्या आशिल्ले स्वप्न आशिल्ले सगळ्यांचे, that can be come in the reality. So see, yes, I agree that because of what you call reservations and all, those who are having high marks, they are frustrated, so they pay and they go and study. But it's not only reservation, it's the number of seats also. So government has to increase. If you want to give reservation, okay, you give reservation, but increase the number of seats so that those who deserve also get. गोंय विधानसभा वेंचणूक 2022च्या निकालाक निमाणे 2 दीस उरल्यात. देखून दक्षिण गोंय आणि उत्तर गोंयांतली मतमेजणी केंद्रां घोशीत जाल्या. दक्षिण गोंयांतल्या 21 मतदारसंघाची मतमेजणी श्री दामोदर कॉलेजीत जातली. 2014 नरेंद्र सावयकर आणि 2017 आदले मुख्यमंत्री सर्गेस्त मनोहर पर्रीकार हे भोवमतान वेंचून येयल्ले. ह्या दोनूय वेंचणुकांची मतमेजणी दामोदर कॉलेजीच्या केंद्रात जाल्ली. ह्याय फावटी मतमेजणी केंद्र दामोदर कॉलेजीत आशिल्ल्यान भाजप पक्षा भितर जिखपाची आस्त पातळ्ळ्या. 10 तारखेक मतमेजणी सुरू जायसर ह्या सगळ्या पक्षांक उमळशीक थारोवन दवरची पडटली. गोंय विधानसभा वेंचणूक 2022च्या निकालाक निमणे 2-3 दीस उरल्या. देखून वेंचणूक आयोगान दक्षिण गोंय आणि उत्तर गोंयांतली मतमेजणी केंद्रां घोशीत केल्यात. दक्षिण गोंयांतल्या 21 मतदारसंघांची मतमेजणी श्री दामोदर कॉलेजीत जातली. जाल्यार उत्तर गोंयांतल्या 19 मतदारसंघांची मतमेजणी आल्तीनच्या सरकारी पॉलिटेक्निकात जातली. फेब्रुवारी 2022 जाल्ल्या वेंचणुकेत सुमार 80% मतदान जालां. ह्या मतदानाच्या निकालाची सगळेच पक्ष उमळशिकेन वाट पळयत आसात. कोणे 22+ जाल्यार कोणे 20 ते 25 सिटां जिखून येतले असो दावोय केला. मात कोण कितली सिटां जिखता ते मार्चाच्या 10 तारखेकच कळटले. 2014 नरेंद्र सावयकार आणि 2017 आदले मुख्यमंत्री सर्गेस्त मनोहर पर्रीकार हे बहुमतान वेचून येवन भाजपाच्या सरकार घडिल्ले. ह्या दोन्ही वेचणुकांची मतमेजणी दामोदर कॉलेज केंद्रातच जाल्ली. हेय फावट मतमेजणी केंद्र दामोदर कॉलेजीत आशिल्ल्यान भाजपा भितर जिखपाची आस्त पातळ्ळ्या. 10 तारखेक मतमेजणी सुरू जायसर मात सगळ्या पक्षांक आपली उमळशीक थारावन दवरची पडटली. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. गोंयांत जेनेरीक वखदां विकपी केंद्राचो आंकडो वाडपाची गरज आसा अशें मत डॉक्टर शेखर साळकर हांणी व्यक्त केलां. गोंयांत सध्या फक्त 10 केंद्रां आसात. त्या खातीर गोंयच्या दोतोरांनी, फार्मासिस्टांनी तशेंच आप मजत गट, सामाजीक संस्था आनी बिगर सरकारी संघटनांनी फुडें येवन अशीं केंद्रां राज्यांत सुरू करपाक जाय अशें तांणी म्हटलां. 1 ते 7 मार्च ह्या काळात देशभर जेनेरीक वखदां विशीं जागृताय करपाक जनऔषधी सप्तक आयोजीत केल्लो.
सामान्य मनशाक सवाय आणि परवडपी मोलान वखदां मेळच्या हेतान प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधी परियोजना UPA सरकारान 2008 वर्सा सावन चालीक लायला. ताचीच जागृताय करप हो सप्ताह आशिल्लो अशें डॉक्टर साळकार हाणें सांगलां. So 2017 ते 16-17 जर डेटा घेत जाल्यार अराउंड 12 crores. Today 2021 so 665 is almost 55 times more. 240 जी outlets आशिल्ली in 2015-16, today it has increased more than 8,000. 8,000 वाडली. So it is a very important, it is a big leap, and this means the people have got benefit of all this. हे फक्त जन औषधी म्हणजे इट इज लायक अ जेनेरिक मेडिसिन. जेनेरिक मेडिसिन म्हणजे थोडी मेडिसिन जी कशी असता, थोडी मेडिसिन ॲक्च्युली त्यांची कॉस्ट खूप सवाय असता, पण जो ब्रँडेड असतात, स्टॅटिस्टिक्स जर तुम्ही पहिली जाल्यार ऑलमोस्ट 30 to 40% ऑफ द पीपल जे हेल्थ केअराची स्पेंड करतात आउट ऑफ आवर देअर ओन इज फॉर मेडिसिन्स. हॉस्पिटलाचो खर्च हो वन टायम असता, पण तो मागीर कंटिन्युअस खर्च जो असता, फॉर एक्झाम्पल हायपरटेन्शन आसा, डायबिटीस आसा, थोडी किडनीची प्रॉब्लेमां आसा, हांकां कंटिन्युअस लायफ लाँग तुका मेडिसीन घेवची पडटा. सो अरावंड ही आतां आमचो जे माल हे आहा म्हणजे आमचे भविश्यान आमकां दिसता की बाय 2025 वी वॉन्ट टू मेक दीस स्टोर्स इंटू 10,500 and प्लस. तितको चड लोकां कडेन तो पावपाची गरज आसा. गोंयांत म्हाका दिसता अजून पर्यंत आमचे कडेन फक्त अरावंड 10 अशी केंद्रां आसा वेर दीस जेनेरिक मेडिसिन्स आर बीइंग सोल्ड. इट मे बी सोल्ड इन जनरल हातून ती वतात, पण स्पेशली केंद्रां फॉर ऑल दीस टायप ऑफ मेडिसिन जर सवाय मेडिसिन मेळपाक जर गेलें जाल्यार इट इज ओन्ली अरावंड 10 आसता, आनी खुबश्या हेल्थ सेंटरांत ती अवेलेबल एट अ व्हेरी बेजीक कॉस्टान आसता. हातून फायदो आसता कोणाक, जर पुअर अँड मिडल क्लास पीपल. अँड सेकंड दोज विथ एलिमेंट आयज हांवें सांगलें तर लॉंग टर्म ट्रिटमेंट ताका घेवंक जाय, ताणें खूपच सेव पयशे ह्या मेडिसिनान करूं शकता. कशें हातून गव्हर्मेंट गिव्ज यू अ लॉट ऑफ दीस. कोणाक सपोज फाल्यां जर उमेद आसा हें घालपाची आनी ताचे कडेन जागो आसा, आनी दिस इज बेस्ट कॅन बी डन बाय डॉक्टर्स, फार्मासिस्ट, एंटरप्रिनर्स, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, मागीर NGOs, चॅरिटेबल सोसायटीज, हांकां गव्हर्मेंट पयलीं इन्सेंटीव दिता. गव्हर्मेंट ग्रांट्स अप टू द 2.5 lakhs आर प्रोवायडेड फॉर सेटिंग अप. पयलें केंद्र सेट करपाक तुका ग्रांट मेळटा, प्लस तुका मागीर दीस आर ऑल मेडिसिन्स आर अंडर ड्रग अँड कॉस्मेटिक एक्ट ऑफ. गोंय राज्य पर्यावरण परिणाम पडताळणी प्राधिकरणान भौशीक बांदकाम खात्याच्या अभियंत्याक मोपा लिंक रस्त्या खातीर नोटीस काडला. हो रस्तो करपा खातीर पर्यावरण दाखलो मेळयला काय ना असो प्रश्न प्राधिकरणान भौशीक बांदकाम खात्याक केला. रस्त्याच्या ह्या कामाक जर परवानो लागना जाल्यार ते विशीं एका सप्तका भितर स्पश्टीकरण दिवचें अशें नोटिशेंत म्हटलां. इतले मजगतीं मोपाचो हो लिंक रोड आदींच्या वादाच्या कचाट्यान सापडला. थळाव्या शेतकारांनी ह्या रस्त्याक विरोध केला. रस्त्याच्या कामा खातीर घेतिल्ल्या जमीन संपादन प्रक्रियेक घोळपणांत आसात असो तांचो आरोप आसा. ह्या विशीं शेतकारांनी न्यायालयांत याचिका दाखल केला. जाल्यार पंचायतीन लेगीत रस्त्याचें हे काम बंद दवरचें अशी नोटीस काडला, अशी माहिती थळाव्यां कडल्यान मेळटा. बैलपार मोपा उगवे वेगवेगळ्या न्हंयेचेर बांद घालून न्हंयचें उदक दुसऱ्या वटेन व्हरपाचें काम चलता. ताचो लोकांक कसो फायदो जातलो हाचें स्पश्टीकरण दिवपाक उदका स्त्रोत खात्याचो अभियंत्यांनी यत्न केलो. 50 MLD उदकाचो प्रकल्प जावपाचो आसा. ताचे भितून 5 MLD उदक जैव विविधताय सांबाळूंक उपयोग पडटले अशें अभियंतो रमेश हरमलकरान सांगलां. पूण थळाव्यांक सरकाराचेर विश्वास उरोना. प्रकल्प तयार जावन पेडणेकरांक उदक मेळटलें काय ना असो दुबाव पेडणेकरांक बेशणयता. Go through this report and find out what I have mentioned. I have clearly mentioned if it is going to affect our environment as well as the आमचे लोकांचे ड्रिंकिंग पर्पज वॉटर आनी कितले हेक्टर्स आमचे मोर दॅन 50 हेक्टर्स लोक आसा जावं कितें तरी लोक करता कष्ट करता. आमी वेस्टेज करिना ते मदीं. आमच्या पंचायतीक खबर आहा ते हय पंचायतीची थाराव न्ही. पंचायत ना म्हणटा खबर ना म्हणटा आमकां ते पंप हावस करता ते खबर ना म्हणटा ते हे एनओसी घेवंक ना म्हणटा ते एनओसीचेर पुरो घेना एनओसी घेना ते तेंच्यांनी कितें तरी आमकां रिप्लाय जायना बाबा हे अशें अशें आमी करता म्हणून कितें तरी जायना. फाल्यां सकाळीं ते आनी तुमी खंय तरी दुसरो प्रोजेक्ट दुसरो यूज करूं शकताले.
म्हाका सांग एक तर आमकां एक पयलींच कमी पडटा उदक आनी तितून करून जर ते प्रत्येक प्रोजेक्ट हाडून जर हें करता. साळ न्हंयेतली माती काढून न्हंयेतल्या बेटांचेर उडोवपाच्या प्रकाराची गोंय कोस्टल झोन मॅनेजमेंटाच्या अधिकाऱ्यांनी पळोवणी केली. गोमंतक टीव्हीन गेल्ल्या म्हयन्यांत ह्या विशीं खासा रिपोर्ट केल्लो. साळ न्हंयेत ड्रेजिंग चालू आशिल्ल्याची गोमंतक टीव्हीन उक्ताडार हाडिल्ली. हाचो सैमाचेर वायट परिणाम जावपाची शक्यता आशिल्ली. ह्या ड्रेजिंगेक लागून सैमाचेर कितें परिणाम जाला हाची ह्या अधिकाऱ्यांनी पळोवणी केली. उगव्या हरिजन वाड्यावयल्या श्री चंद्रकांत उगवेकर आणि कृष्णा हरिजन हांच्या घराक उजो लागिल्ल्याची घटना आयतारा सांजेच्या 6 वरांचेर घडली. शॉर्ट सर्किट जाल्ल्या कारणात घराक उजो लागलो अशें थळाव्यांनी सांगलें. प्रशांत धारगळकर हांच्या नेतृत्वा उजो पालोवपी दल घटनास्थळाचेर पावले आणि बेगोबेग उजो पालयलो. उजो पालोवच्या आदीं रांदचे कुडींतलो गॅस सिलिंडर बेगोबेग भायर काडलो. 2 वरां भितून उजो पालोवपी दळान उजो पालयलो. 5 ते 6 लाखाची मालमत्तेचें लुकसाण जाला असो अहवाल उजो पालोवपी दळान दिला. थळाव्यांनी उजो पालोवपी दळाक उजो पालोवपाक बरो तेंको दिलो जाल्यार गांवच्या लोकांनी तांकां बरो प्रतिसाद दिलो. एक तांबोशाचो रहिवाशी पण हे उगे तांबोशे आमी दोन एकमेकाचे जात भाय. तर आज ज्या भुरग्यांचं नुकसान जालां तें नुकसान कमीत कमीत नाच म्हटल्यार तरी एक 4-5 लाखाचा गेला आसताला. दोनूय घरां गेला. त्याच्या शिवाय त्यांच्या घरात असणारे पैसो अडको जमीन आपले लतो कपडो रेशन पाणी सगळाच गेल्लेला आसा. तर मी आज तांकां विनंती करते की आमचे जे कोण आसत गांवचे किंवा गांवा भायले जात भाय त्या प्रत्येकाने जमात तशी 1000-2000 एक हांकां मदत करून यांचा घर उब्या करचे. सरकारान ह्याच्यावर योग्य तो निर्णय घेऊन ज्या काय जमात त्या पद्धतीने आमचा घर त्या भुरग्यांचा उब्या करून दिवचा ही सरकाराकडे रिक्वेस्ट आसा. दोनूय घरां तर आज मी सगळ्यात पयलीं 1,500 दिवन मदतीचो हात फुडें करताय. तर बाकीच्या कार्यकर्त्यांनी आमच्या तांकां तसंच एक मदत करूची. सगळ्या वस्तू काय पैसे बिसे तेंचं सगळं असलं आरमार घेऊन भरलेली आसला. सरपंच पंचनामो केला. आपण तलाठी इल्लो काही एक कोणी काही एक मदत कोण 5 विकेट इल्या तेंच्यानी उजो पालयले आनी गेले. तेंची खोशी आहा न्ही ते आमी कितें म्हणटा. आतां ही लुकसाण जाली न्ही इतके भरपाक दोन ते आनी दोनूय घरांसून गेले न्ही. कारभाट वाठारात ट्रकाक जाल्ल्या अपघातात साकवाचो कांय भाग कोसळ्ळो. अपघाताचें नेमकें कारण कळपाक शकलें ना. सोमारा सकाळीं हो अपघात जालो. ट्रकान खडी भरिल्ली आशिल्ली. अपघाताक लागून कांय वेळा खातीर येरादारी आडखून पडिल्ली. दाबोळे वालेक जंक्शन सिग्नला लागसारा भौशीक बांदकाम खात्याच्या उदका विभागान उक्ताडार सोडिल्ल्या उदकाच्या पायपलायनींतल्यान शेकड्यांनी लिटर उदक व्हांवून वता. एका वाटेन लोकांक उदका खातीर हाल सोंसचे पडटा जाल्यार दुसऱ्या वाटेन उदक व्हांवून फुकट वता. उदका पुरवणी विभागाच्या ह्या बेजबाबदार कारभाराचेर थळाव्या लोकांनी तिडक उक्तायला. रस्त्या कुशीक पायपलायन फुटिल्ल्यान रस्त्यान यो वच करपी लोकांनी तिडक उक्तायली. मुरगांव तालुक्यात दिसाक फक्त एकूच फावट उदक येता आणि ह्या उदकाचेर लोकांक दीस काडचे पडटात. उदका खात्यान हाचेर लक्ष दिवपाची गरज आसा. मोरजेच्या विठ्ठलदास वाड्यार आयतारा राती कडेन थळावे लोक आणि दिल्लीच्या पर्यटकांमदीं झगडे जाले. पर्यटकान रस्त्यार गाडी आडयल्ल्यान थळावे लोक चाळावले. आपूण दिल्लीचो पुलीस तुमकां जाय ते तुमी करात अशी धमकी पर्यटकान थळाव्या लोकांक दिल्ली. ताका लागून थळावे लोक आनीकूच चाळावले. घडणुकेची म्हायती मेळटकीच पुलीस निरीक्षक विक्रम नायकान घडणूक स्थळार पावून हे प्रकरण यशस्वीपणान मिटयलें. आल्या
नामनेचे उद्योजक तशेंच विक्टर आल्कोन समूहाचे अध्यक्ष विक्टर आल्बुकेर्क हे आयतारा संवसाराक अंतरले. तांची कुडीचेर सोमारा सांतिनेज मोसुंडेत निमणे संस्कार जाले. तांची भलायकी इबाडिल्ल्यान फाटले कांय दीस तांचेर मडगांवच्या हॉस्पिटलांत उपचार सुरू आशिल्ले. आयतारा दनपारां तांकां मरण आयलें. मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत, विरोधी पक्ष फुडारी दिगंबर कामत, राज्यसभा वांगडी लुईझीन फालेरो, उद्योजक मांगिरीश पै रायकर, गोवा चेंबर, CII गोंय फांट्याचे अध्यक्ष स्वाती साळगांवकर, ॲडव्होकेट नरेंद्र सावयकर आनी मानेस्तांनी तांच्या मरणाचेर दुख्ख व्यक्त केलें. हॉटेल आनी हॉस्पिटल वेवसायांत ते एग्रेसर आशिल्ले. भौशीक बांदकाम खात्यांत अभियंते म्हणून वावर केले उपरांत तांणी बांदकाम वेवसायांत पावल घातिल्लें. उपरांत हॉस्पिटल तशेंच हॉटेल उद्देगांत तांणी आपलें नांव जोडलें. आयतारा एकाय दुयेंतीक मरण येवंक ना. मार्च म्हयन्यांत कोरोनाक लागून 6 जाणांक मरण आयिल्लें. 2 मार्चाक 3 दुयेंतीक मरण आयलें. ह्या म्हयन्यात 2 दीस अशें ह्या दिसांत एकाय दुयेंतीक मरण येवंक ना. दुयेंती मेळपाचें प्रमाण सामकें उणें जालां. दुयेंतीक मरण येवपाचें प्रमाण मात उणें जावंक ना. दिसाक 1 वा 2 दुयेंतीक मरण येत आसा. आयतारा 973 चांचण्या उपरांत 14 दुयेंती मेळिल्ल्यान दुयेंती मेळपाचें प्रमाण 1.43% पावलां. ते भायर 20 दुयेंती बरे जाले. दुयेंती बरे जावपाचें प्रमाण 98.38% आसा. फाय MLD उदकाचो प्रकल्प मोपा विमानतळा खातीर म्हत्वाचो आसा. बैलपाड न्हंयचेर बांद बांदून मोपा विमानतळा खातीर उदक आडोवपाचें काम चालू आसा असो आरोप पेडणेचो नगराध्यक्ष वासुदेव देशप्रभून केला. तिळारी कनालांतल्यान उदक ना. गोंय सरकारान महाराष्ट्र सरकाराक तिळारीच्या कामाचो खर्च दिवंक नाशिल्ल्यान महाराष्ट्र गोंयाक उदक सोडिना अशें देशप्रभून नमूद केला. पेडणे तालुक्याच्या सुमार लाखभर लोकांच्या उदकाचो प्रश्न दिसान दीस वाडत आसा. 600 करोड रुपया खर्च करून 200 MLD ताकेच्या उदकाचो प्रकल्पाची पेडणेकारांक गरज आसा. उदकाचो प्रश्न बेगोबेग सोडोवपाची मागणी पेडणेच्या नगराध्यक्षान नव्या सरकारा कडेन केला. तिळारी कालव्यात पाणीच नाही आहे. तिळारी कालव्यात का पाणी नाही आहे? कारण तिळारीचा धरण प्रकल्प जो केलेला आहे, जो महाराष्ट्र गव्हर्नमेंट आणि गोवा गव्हर्नमेंटचा संयुक्त विद्यमानचा प्रोजेक्ट आहे, त्या प्रोजेक्टचा जो खर्च आहे गोवा गव्हर्नमेंट शासनाचा, तो गोवा शासनाने अजूनपर्यंत महाराष्ट्र सरकारला दिलेलाच नाही आहे. आणि जर दिलेला नाही तर त्या कालव्यामध्ये महाराष्ट्र सरकार का बरं पाणी सोडणार? आणि त्यामुळेच सांगतो, पेडण्यात पाण्याची तुटवडा भरपूर भासणार आहे. कारण आज मी जरी सांगितलं 90 ते 1 लाखाची लोकसंख्या पेडणे तालुक्यात आहे, पुढच्या 5 वर्षांत म्हणजे 2027 सालपर्यंत तोच पॉप्युलेशन साधारणपणे 3 लाखात वाढ होणार आणि 2032 सालापर्यंत तोच पॉप्युलेशन 5 ते 8 लाख लोकसंख्या वाढणार आहे. आणि एवढी जर लोकसंख्या वाढणार आहे तर 30 किंवा 10 किंवा 5 MLD सप्लाय कोणाला पुरणार आहे? तो जर पाण्याचा संपूर्ण पुरवठा व्हायला पाहिजे तर आम्हाला साधारण 600 कोटी रुपये खर्च करून 200 MLDचा पाणी पुरवठ्याचा सप्लाय सोर्स शोधून काढायला पाहिजे. आज कडशी नदी आहे, तिथे महाराष्ट्राने बंधारा घालून अडवणूक केलेली आहे. कळणा नदी आहे, तिथे सुद्धा अडवणूक केलेली आहे. पाण्याचा स्रोतच पेडण्याचा बुडालेला आहे. पाणी आहे कुठे आणि पाणी कुठून शोधणार? हा जो प्रश्न जर जिथपर्यंत विल्हेवाट लावत नाही त्यापर्यंत हा प्रश्न ऐरणीवरती येणारच.
आणि त्याच्यावरती जो आज भविष्यात कोण जो लोकप्रतिनिधी येईल त्यांनी एमर्जन्सी वॉर सिच्युएशन घेऊन त्याच्यावरती दखल घ्यायला पाहिजे आणि लवकरात लवकर हा प्रश्न सोडवायला प्रयत्न करायला पाहिजे. वास्को पुलीस स्टेशनाचेर रोटरी क्लबाच्या आदारान आवय आनी भुरग्यां खातीर खास कूड तयार केला. सोमारा सकाळच्या 10 वरांचेर खासा कुडीचें उक्तावण जालें. पुलीस महासंचालक ID शुक्ला हांच्या हस्तुकी वास्को पुलीस स्टेशनांत उक्तावण जालें. ह्या वाठारांतले कायदो आनी सुवेवस्थेच्यो सगळ्यो प्रश्नांचो बेगोबेग सुटावो करतले. वास्को शारांत येरादारीचो खूब त्रास जातात. गाडयो पार्किंग करपाक मेळनात, ते खातीर हे सगळे प्रश्न सुटावे जातले अशें DGP ID शुक्लान सांगलां. DIG एंड ऑल आए हुए हैं, वो ये है कि वास्को सिटी की कैसे हम सुरक्षित करें और 100% फुल प्रूफ सिक्योरिटी हम कैसे दें, इसके लिए है. पुलिस अपना काम करेगी, बट जो अदर स्टेक होल्डर्स हैं, जो यहाँ के रहने वाले हैं, उनका भी व्यू जानना बहुत ज़रूरी है कि हम उसमें कैसे करें. उसमें सबसे बड़ी समस्या जो है वो ट्रैफिक की है. आप देख रहे हैं कि एक ही आर्टरी रोड है और वो रोड पर दोनों तरफ पार्किंग्स है, बड़ी ज़बरदस्त पार्किंग है और जिसकी वजह से जगह नहीं मिल रही है. इसके लिए हमें पार्किंग कहाँ करनी है, चौराहे पर कैसे हम काम करें. CCTV से हम क्यों नहीं वास्को सिटी को कर सकते हैं. हार्डली 3 किलोमीटर रेडियस की सिटी है एंड वी कैन कवर वेल विथ फुल फ्लैश CCTV. और मैं कुछ लोगों का नाम तभी नहीं आपको डिस्क्लोज करूंगा, लेकिन वो लोग मुझे अप्रोच किए हैं और उनके भी प्रोग्राम पर मैं आया भी हूँ. उन्होंने कहा है कि हम वास्को को स्पॉन्सर करेंगे पूरी CCTV से करने के लिए. तो हमारे नीलेश राणे जो पहले यहाँ इंस्पेक्टर रह चुके हैं, उन्होंने ऑलरेडी स्कीम बनाई है एंड आई थिंक वी नीड सम 100-200 कैमरास और उसके साथ जो एलाइड नेटवर्किंग है. तो आज वही उसी मैटर के लिए हम आए हैं. कळंगुटे दर्यावेळेर 2,500 चौकोन मिटराचेर झाडां पेडां कापून सैमीक वातावरण नश्ट करपाचें काम बंद करचें असो उलो कळंगूट मतदारसंघ फोरमाच्या अध्यक्षान मारला. ह्या बेकायदेशीर झाडां कापणीचेर ऑथॉरिटीन लक्ष दिवपाची गरज आसा अशी मागणी कळंगूट मतदारसंघाच्या अध्यक्षान केला. सॉयल इरोजन जाता, तशेंच झाडां आसल्यार मनशाचेर हावळ येवपाचें वाटावता. दुडवाच्या आशेक लागून कितेंय करप उपकारना अशें मॉनिकोन सांगलें. भायले लोक येवन गोंय काबार करपाच्या हावेसांत आसात, तरी गोंयकारांक कांयच पडिल्लें ना. CRZ ह्या विशयाचेर कागाळ केली तरी कांय जाप दिना. पंच सरपंच न्हिदिल्ले जाग्यार आसा. लोकल जे आसा, गांवकार जे आसा, तेंच्यांनी विजील रावपाची गरज आसा की असली एक्टिविटीज बंद करपाची गरज आसा. कित्याक इट इज अ थ्रेट टू दियर ओन लायफ. जे रायज बंद करिना, फाल्यां हेच आमच्या लायफाचेर येतलें. तेन्ना अशी हांव गुगलाचेर पयली डिमार्केट करून आदले इमेजीस काडल्यो. हितून उणेंत उणें मोर दॅन 2000 स्क्वेअर मिटर एरिया डिस्ट्रॉय जाल्लेली आसा, जितून द बीच वेजिटेशन which is totally against the beach environment. 25 तारखेर आमी CRZ आनी ऑल द कॉम्पिटंट ऑथॉरिटीक आमी कंप्लेन फायल केल्लेली आसा, पूण आजून पासून म्हाका दिसना तेजेर कितेंच कारवाई जाल्लेली कशी दिसना. तेन्ना मागता कॉम्पिटंट ऑथॉरिटीज जर न्हिदल्यात जाल्यार जागे जाय आनी हें जे बीच वेजिटेशन जे लिंगोड म्हणटा स्पेशली आनी तो सँड ड्युन्साचेर आसा तो प्रोटेक्ट करता, सॉयल इरोशन जावपाचो प्रोटेक्ट करता, तें डिस्ट्रॉय करपाचें, तें कटिंग करपाचें तुमी बंद करा अशी म्हणून रिक्वेस्ट करता. थँक्यू. खूंय न्हिदल्या, आमचे सरपंच खूंय न्हिदल्या हें पळोवपाक, हो तुमचो कायदो. आमी न्ही तुमकां बसयलेले पंचायतीन हो गांव राखपाक, तो तुमी गांव राखलो वो तुमकां तुमीच राखले. आयज आमी न्ही हे इतले जाते म्हाका चिंतूंक नासलें, कित्याक तुमकां फुडारी म्हणून आमी दवरले तितून भितर, पूण तुमी न्ही गांव राखोंक ना. तुमी गांवचे पाड घाले, तुमी सत्यानाश केले. तुमकडे तो जायना न्हू हो गांव सांबाळपाक, जाल्यार उठात न्हिदले दुसरे मनीस आये गांव राखपाक. कित्याक तुमचे भाशेन गद्दारी आमी केन्ना करचे ना. आनी गांवचेर ज्या गांवान हांव जल्मला तो गांव म्हाका राखोंक जाय आनी हेच मातयेन म्हाका वचोंक जाय. तुमी काडटात दुडवांचे आशे काडून भायल्यांक दिता. कसली तुमकां आशा रे.
इतले तुमकडे आसोन करून तरी जर गांवच्या पाड घालता. पणजी बाजारकार मंडळातर्फे आयोजित 76वी श्री सत्यनारायण महापूजे उत्सवाक सोमारा दनपारच्या 1 वरांचेर महापूजेक आरंभ जालो. सांजे 4 वरांचेर पणजेच्या श्री महालक्ष्मी आरती मंडळातर्फे आरती, 5 वरांचेर कीर्तनाचो कार्यक्रम, 7:30 वरांचेर पावणी जातली. मंगळारा सांजे 7 वरांचेर गोमंत गंधार प्रस्तुत स्वर आनंदे ही मराठी भावगीत भक्तिगीतांची कार्यावळ जातली. सोमारा 7 मार्चाक दनपारच्या 1 उपरांत पणजे बाजारांतली सगळीं दुकानां बंद आशिल्लीं अशें पणजी बाजारकार मंडळान कळीत केलें. ही जी सत्यनारायण महापूजा हांगासर हे जाता तेजे श्रद्धेचें फळ कोणाक ना कोणाक अशें प्राप्त जाल्लेलें आसा. म्हणजे सगळ्यांक म्हणटा ते हांगासर सत्यनारायणाची जी कृपा आसा ते ह्या मार्केटाचेर आसा. तशेंच तुज्या मनान जी कितें कोणाची इच्छा आसता त्या प्रमाणे ताका फलप्राप्ती किंवा तेजी इच्छा प्राप्ती हांगासर जाल्लेली आसा. तेन्ना ह्या ज्या पुजेचो मान आसा ते गोंयभर प्रसिद्ध आसा. ही गोंयान अशी एकूच जी पणजेकारांची पुजा आसा आमच्या मार्केटाची ती सगळ्यात प्रसिद्ध आसा. आनी हेजो भव्य दिव्य आमी उत्सव साजरो करतात. लोकांचे इच्छेक लोकांचे श्रद्धे खातीर आमी एक धाकटोसो संगीतमय उत्सव सुद्दां दवरलेलो आसा. तो फाल्यां आसा. आजची जी पुजा आसा ती आज आतां 1:15 सुरू जातली. 4 वाजता तिजे समारोप जातलो. मागीर ती पुजा कीर्तन आरती धरून सगळें मागीर 11, 12, 1 जसं चालू असते. तेन्ना ह्या पुजेचें श्रद्धास्थान लोकांक महत्व खूब आसता. लोक हांगासर पुजे नंतर जेन्ना पुजा जाता तेन्ना हांगासर खूब लोक येतात. अशी रांकेन येता आपलें कितें आसा इच्छा. तशेंच माननीय कोण आमचे जे पुढारी आसात ते सुद्दां हांगासर येवन ह्या पुजेक आपलो आशिर्वाद घेतात देवा कडसून आनी आपलें जे कितें मनान इच्छा आसा ती हांगासर करतात. तेन्ना हो उत्सव हेच्या फुडें असो दुगुनी जावपाचो. तशेंच तुमच्या माध्यमांतसून आज पणजेच्या सगळ्या व्यापारी जे बंधू आमचे आसात गोंयभर तांकां सुद्दां तुमच्या हितूनसून ह्या सत्यनारायणाचो आशिर्वाद आसचो. तशेंच हेची जे तुमी आज माध्यमांतसून तुमी जी हें केल्या प्रसिद्धी केल्या तशी ह्या प्रसिद्धीन हांगासर आनीक लोक येवचे, हो उत्सव आनीक वाडचो. कोरोनाक लागून कदंबा महामंडळाच्यो खुबश्यो बशी महाराष्ट्रांत वचपाच्यो बंद जाल्ल्यो. प्रवाशांच्या उणावाक लागून बशी बंद दवरिल्ल्यो. पूण आतां कोरोनाचो संसर्ग उणें जाल्ल्यान सगळ्यो बशी परतून सुरू केल्यात. ताका लागून लोकांक आतां कोल्हापूर, मिरज, सांगळी, सातारा, रत्नागिरी ह्या सारक्या शारांनी बसीन प्रवास करपाक शक्य जातलें. सध्या महाराष्ट्रांत एसटी महामंडळाचो संप सुरू आशिल्ल्यान गोंयांतल्यो कदंबा बशी शारांतल्या मुखेल बस स्टँडाचेर वचिनासतना भायल्यांतल्यान वयतल्यो. मोपा लिंक रस्त्याचें काम नेटान सुरू आसा. एके वटेन पिडीत शेतकऱ्यांनी लिंक रस्त्या खातीर जमीन संपादन केल्ली प्रक्रिया बेकायदेशीर आसा असो न्यायालयांत अर्ज दाखल केल्लो आनी तांची सुनावणी 25 मार्चाक आसतली. जाल्यार दुसऱ्या वटेन वारखंड पंचायतीन कारखान्याक काम बंद करपाची नोटीस धाडिल्ली. त्या आदेशाक पंचायत संचालनालयान स्थगिती दिली आनी ताची सुनावणी 15 मार्चाक जातली. ह्या दोनूय सुनावणेक वेळ वगडाय नासतना सरकारी यंत्रणेचो वापर करून मोबायल लिंका खातीर लाखांनी झाडां कापून उडयली. पिडीत शेतकऱ्यांनी राग व्यक्त केला. आम्ही तुळसकरवाडी मोपा लिंक रोड परिसरात आहोत आणि या ठिकाणी सध्या मोठ्या प्रमाणात रस्त्याचं काम जोरात सुरू आहे. जवळजवळ 90% झाडे पूर्णपणे कापून टाकली असून बागायतदार आणि जमीनदारांचा विरोध डावलूनही सरकारने सरकारी यंत्रणेचा वापर करून मोपा लिंक रोड जोरात सुरू केलेला आहे. एका बाजूने पीडित शेतकऱ्यांनी न्यायालयात जी जमीन संपादनाची प्रक्रिया केलेली आहे ती प्रक्रिया बेकायदेशीर असल्याची याचिका दाखल केली आणि त्याची सुनावणी 25 मार्च रोजी होणार आहे. शिवाय आपल्या वारखंड पंचायतीने मोपा रस्त्याचं काम बेकायदा चालू असल्याचं ते काम बंद करावं अशी नोटीस अशोका बिल्डरला पंचायतीने दिली होती आणि त्या नोटिसीलाही पंचायत संचालनालयाने स्थगिती दिली आणि त्यावर सुनावणी 15 मार्च रोजी होणार आहे. एका बाजूने पीडित शेतकरी याचना करत आहेत की
निकाल लागेपर्यंत तरी हे काम रोखावे, परंतु सरकारने पीडित शेतकऱ्यांची बाजू न ऐकून घेता, याचिकांची पर्वा न करता काम जोरात सुरू केलेले आहे. दिवचलच्या सरवण वाठारात जाल्ले व्हॉलीबॉल सर्तीत वेलिंगाचो समर वॉरियर्स पंगड चॅम्पियन थारलो. फायनलीत ह्या पंगडान मेर्शेच्या के बॉयज पंगडाक हारयलो. सरवण फ्रेंड्स सर्कल स्पोर्ट्स अँड कल्चर एसोसिएशनान ह्या सर्तीचे आयोजन केल्ले. ही सर्त सरवणचे भाटल्या मैदानाचेर जाली. समर वॉरियर्स आनी के पंगडा मदीं फायनल मॅच जाली. फायनलीक खेळा मोग्यांनी गर्दी केल्ली. मुखेल सोयरे म्हणून युवा उद्योजक प्रणव झाटी हाजीर आशिल्ले. हेर मानेस्तां मदीं आदले व्हॉलीबॉलपटू महेश कडकडे, थळावे पंच वांगडी गोकुळदास सावंत, प्रवीण सावंत, डॉक्टर नवसू सावंत, दत्ताराम सावंत आनी हेर हाजीर आशिल्ले. के बॉयज सेगीत 3 सेटांनी हारोवन ट्रॉफी आनी ₹1,00,000 इनाम जोडले. पळयात फायनल मॅचीची कांय खिणचित्रां. Well done. Daniel sir handing over the beautiful trophy as well as the cash prize. Pinama Prashant, they have been amazing, good entertaining. Of course. All right, Amit, you have to wait there. Please wait, Amit, another because the income tax department is. बाणावलेचो जेडन गोम्स पेरेरा हो विद्यार्थी युक्रेनाच्या सुमी वाठारात शिरकला. ह्या वाठारात बॉम्ब हल्ले सुरू आशिल्ल्यान तो केन्ना पावतलो हें सांगप कठीण जाला. युक्रेनान शिरकल्ल्या 21 विद्यार्थ्यां मदले 17 विद्यार्थी गोंयांत पावले आनी 3 विद्यार्थी येता त्या 2 दिसांत पावतले अशी माहिती NRIच्या फाट्यान दिला. इतले मजगती आनीक 4 विद्यार्थी आयतारा भारतात पावले. कृष्णा मिस्त्री, दीपिका पाटील, प्रताप महिमा, मोनिका आनी चैताली हे विद्यार्थी भारतात पावल्यात. आता फक्त गोंयचे 4 विद्यार्थी पावपाचे आसात. ह्या विद्यार्थ्यांक गोंयांत हाडपा विशीं सरकार विदेश वेव्हार मंत्रालयाच्या संपर्कात आसा. सोमार 7 मार्चाक गोंयांत कोंकणी नाटक सर्त सुरू जाता. गोंय कला अकादमी आयोजीत 46वी कोंकणी नाट्य स्पर्धा 2021-2022 ह्या वर्सा दत्ताराम सभाघर राजीव गांधी कला मंदिर फोंड्या 28 मार्च मेरेन जातली. ह्या सर्तीत एकूण 19 नाटकां जातली. ही नाटकां सांजे 7 वरांचेर सुरू जातली. ही नाटकां पळोवपा खातीर प्रवेशिका सभाघरांतल्या मुखेल कावंटराचेर मेळटल्यो. कोविड-19च्या सगळ्या मार्गदर्शक तत्वाक पाळो दिवन ही नाट्य स्पर्धा जातली. तर पळयात ह्या नाट्य स्पर्धेत वांटेकार जावपी पंगडाच्यो कांय येसायो. हिसबा भायर मोठी पूण आयचे राती हांव तुजो चौकीदार, हांव तुजो चौकीदार, तूं म्हजें स्मार्ट सिटी, हांव तुजो चौकीदार, तूं म्हजें स्मार्ट सिटी. आयचे राती दोगांय मेळून तान्ने फुलोवया. काय झालं नाही म्हणून ते विचारा. राजा माझा वाटोळा झाला, राजा माझा वाटोळा झाला. हेच ते ना पाटील. वय वय राजा. आयची रिहर्सल मरे मातशी मरे एनर्जी आमची म्हणजे खंय तरी कमी जाली. आनी मेन थींग म्हटल्यार मरे आमकां म्हणजे टायमार दिता पळय आयज तारीख 1 तारीख म्हटल्यार मदले दीस सोडयात आमी. फुडले आमी 5-7 दीस. मॅडम हांव च्या करी तुमच्या खातीर. कितें जालें? चल माझे सगळे कपडे भायर काडून दवरी. चल म्हाजो धवो ड्रेस काडून दवरी चमक्यांचो. बरें मॅडम. आनी हय सोल्युशन सापडतोय. प्रस्कोविया हिंगा जें कितें जावंक शकता तेतूंतले एक लेगीत सोडला हांवें. उकडलो बटाटे आनी फाल्यांक लादी पुसून वयच्या आदी उपकार कर आनी उलय.
मायनाक कुर्तोरीम एका मळ्यान 2 तकल्यो आशिल्ले पाडकुले जल्माक आयले. हो मळो आदलो झेडपी वांगडी मेरिनो रिबेलोचो आसा. आमी त्या पाडकुल्याक निरीक्षणा खातीर दवरला. डॉक्टर तांची काळजी घेतात. ते जिवीत उरो म्हणून देवा कडेन मागला अशें मेरिनोन म्हटलें. तशेंच तरणाट्यांनी सरकारी नोकरे फाटल्यान धांवचे न्हू. एग्रीकल्चर अँड एनिमल हजबंड्री सेक्टरान आपलो स्वताचो वेवसाय सुरू करचो अशें तांणी ह्या वेळार म्हटलें. मेरिनो हो कुर्तोरीम विधानसभा मतदारसंघाचो काँग्रेसीचो उमेदवार. ग्रॅज्युएशन आमी नोकरी म्हणटा ती खंयची मागोवंक वचना कोणा बोलेकूच. आनी आमी ती एक स्कीम आहली गव्हर्मेंटाची तेन्ना 10+2 एनिमल्स म्हणजे 10 एनिमल्स हॅड टू बी इम्पोर्टेड फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ गोवा अँड 2 हॅड टू बी लोकली प्रोक्युर्ड. सो ती स्कीम घेवन आमी तें फार्म चालू केल्लें. हांवें म्हणटा म्हाका एक ते 10 वर्स बी चलयलें. मागीर आफ्टर दॅट आय मूव टू सम अदर लायन अँड नाव माय ब्रदर हू इज अ डॉक्टर, मेडिकल डॉक्टर, तो तें ही इज कंटिन्युईंग इट विथ हिज हेल्प फ्रॉम हिज वायफ. हिज वायफ इज सपोर्टिंग हिम. सो काल आमचे 9 सुमार एक वन काव हॅज गिवन बर्थ टू ए काफ. ताका 2 तकली आहाय. आनी एज पर रिपोर्ट्स इट इज अ व्हेरी ऑस्पिशियस इव्हेंट. सो आय ऑल्सो व्हेरी हॅपी दॅट आमचे गोट्यान दी फर्स्ट टायम असले काफ जल्माक येयला अँड वी आर ट्रायंग टू कीप इट म्हणजे ताका जाता ते भाशेन मेडिकल एसिस्टन्स दिवन वी विल सी दॅट काफ सर्वायव्स अँड वेटनरी डॉक्टर्स ऑल्सो आर कॉपरेटिंग विथ अस. दे ऑलवेज विजीट आवर फार्म एंड ऑल. साखळेच्या गुरुदास गांवास विद्यालयान आयोजीत केल्ले टेनिस बॉल क्रिकेट सर्तीत केरीच्या स्वामी विवेकानंद हायस्कुलान जैत जोडले. टेनिस बॉल क्रिकेट संघटनेच्या सहकार्यान शिक्षकां खातीर हे क्रिकेट सर्तीचे आयोजन केल्ले. 4 आनी 5 मार्च मजगती पर्येंतल्या खेळां आनी युवा वेवहार संचालनालयाच्या खेळा मैदानाचेर ही सर्त जाली. ह्या सर्तीन गोंयभरांतल्या 32 शाळांनी वांटो घेतिल्लो. विविध उच्च माध्यमीक विद्यालयाक दुसरे इनाम फावो जाले. बक्षीस भेटवण सुवाळ्याक आदले आमदार तशेंच पर्येचे आमदार प्रतापसिंह राणे हाजीर आशिल्ले. मोहालींतल्या पयल्या टेस्टीत भारतान श्रीलंकेक 1 डाव आनी 222 धांवड्यांनी हरयले. भारताच्या ह्या जैतांत अष्टताशी खेळगडो रवींद्र जडेजान व्हडलें योगदान दिलें. ताणें 175 धांवड्यो करून भारताचो स्कोर 574चेर पावयलो. तशेंच बॉलिंगेंत ताणें 9 विकेटां घेवन भारता खातीर जैत सोंपें केलें. भारतान आपलो पयलो डाव 574 धांवड्यांचेर घोशीत केलो. बॅटिंग करपा खातीर मैदानात देविल्ल्या श्रीलंकेच्या खेळगड्यांनी पयल्या दिसा 43 ओव्हरीत 108 धांवड्यो केल्यो. दुसऱ्या दिसा 174 धांवड्यो केल्यो. तांच्या पयल्या डावात पाथूम निसंका सोडल्यार एकूय खेळगडो बरी कामगिरी करपाक शकलो ना. ताणें 133 बॉलांत 19 चौक्यांनी 61 धांवड्यो केल्यो. भारताच्या आश्विनान टेस्ट मॅचींत चड विकेटी घेतल्यो. ताणें आतां मेरेन 435 विकेटी घेतल्यात. भारतान ह्या जैतान श्रीलंकेच्या 8 टेस्टींत 1-0 अशी आघाडी घेतली. होळयेच्या निमतान कोकण रेल्वे पर्यटकां खातीर खासा रेल्वेचें आयोजन केलां. पश्चिम रेल्वेच्या जोडपावलान केल्ले हे आयोजनात कोकण रेल्वेच्यो ह्यो गाडयो सुरत ते मडगांव मजगती येतल्यो. कोंकण रेल्वेन होळीच्या निमतान पर्यटकां खातीर सुरत ते मडगांव मजगती खासा रेल्वे गाड्यांचें आयोजन केलां. गोंया वांगडा कोंकणांत होळये खातीर येवपी प्रवाशांक तशेंच गोंयांत येवपी पर्यटकांक हाचो फायदो जातलो. ह्यो गाडयो वलसड, वापी, पालघर, वसई रोड, पानवेल, रोहा, माणगांव, वीर, खेड, चिपळूण, रत्नागिरी, कणकवली, सिंधुदुर्ग, कुडाळ, सावंतवाडी, थिये,
करमळे ह्या रेल्वे स्टेशनाचेर रावतल्यो. रेल्वे क्रमांक 09913 आणि 09194 ह्यो 2 गाडयो दर सप्तकाक सोडटले आणि ताचे दर वेगळे आसतले अशें कोंकण रेल्वेन काडिल्ल्या पत्रकात आसा. रेल्वे क्रमांक 09193 ही सुरत ते मडगांव जंक्शन रेल्वे गाडी 17 मार्चाक सांजेच्या 7:50 सुरतांतल्यान सुट्टली आणि दुसऱ्या दिसा दनपारा 12:30 मडगांव पावतली. तशेंच 18 मार्चाक दनपारा 1:40 09194 ही रेल्वे गाडी मडगांवच्यान सुरत वचपाक भायर सरतली आणि दुसऱ्या दिसा सकाळी 8:35 मेरेन सुरतांत पावतली अशें पत्रकांत सांगलां. पर्यटकांनी ह्या सोयीचो लाव घेवचो अशें ह्या पत्रकांत म्हणलां. तर तुम्ही पळयल्यो सकाळच्यो मुखेल खबऱ्यो. त्याचबरोबर आंतरराष्ट्रीय बायलां दिसांची तुमकां सगळ्यांक परबीं. मेळया गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक खंयच वचूं नाकात. पळयत रावात गोमंतक TV.